Gidgoya, R25, page number 188, R25. Lipun raulonia Deva Mulia Soria Rupan Viplonia Duka Punipa Akunta Bukti Pona Duka Wundita Mochain Hoge Kalis Sages Kalte Zata Tuj Muka Tuje Lodoruz Galu Somos Viru Veta Chilmoso Anga Sototi Tuka Polion Saspun Zakun Sapornai Duce Utorma Aku Kasan Mocha Bawatir Zata Tuende Wacha Buddha Somyatikle Katrin Sotmata Sundu Sodache Buddha Hache Undi Kides Korena Lipun Raulelea Deva Pudni Pahata Namaskar Kuru Kami Anga Surya Undia Suryacha Rupan Tu Liplai Yavida Ramchi Mukar Tuailai Sogre Kaltikai Yavida Ramchi Man Bagon Tyaj Sumyak Amchi Mukar Ailele Amcha Dunyak Undia Suryan Liplole Adi Amcha Deva Sogre Kaltikain Amchi Man Bagon Taka Ami Purnipad Ani Namaskar Kuruya Namaskar Tukha Kurva Mogatso Tukha Dita Namaskar Tukha Kurva Mogatso Tukha नमस्कार तुका आम्ही करता सुम्या या भू सकाळीच्या दिसाक हो दीस तुवें आमकां दिलो पावस भरपूर आमच्या गोंयांत पडटा न्हयच आमच्या गोंयांत पूण आख्खेली एक पावस पडटा गोंय आनी कोंकण ह्या वाठारांत भरपूर पावस तुका आमी दिनवासता ह्या पावसा खातीर पूण जायते आमचे बाबा भयणां अडचण्यांक सांपडल्यान तांचे खातीर आनी तांकां आमी उबारता जायत्या जाणांची घरां बुडल्यात
वाट्यो बंद जाल्यात, उदक आयलां आपल्या घरांनी, सुरक्षीत जागो तांकां मेळूंक ना आजून. थोडी कोश्टवतात, थोडी हांगा थंय आसरो सोदतात. वादळ, मोड, पावस ह्यो सगळ्यो आडखड्यो तांच्या जिवितांत आसात. म्हाका बोली नाका, म्हाका बोली जाय, दया ना. तुमची बोली नाका, पूण दया जाय. आमी अदीक आनी अदीक मनशां सगळे दयाळ मोवाड जावन तूं आमकां उलोवपाक जाय. भोव करून गरजे भोंवतात, गरजेक सांपडलेले. आमचे दोळे उगड सोम्या. नुच मागणी आमी करूंक, पूण ह्या आमच्या भावा भयणांक फूल ना पाकळी जरी तर मजुरी जाय जाल्यार आमी दिवंक. मनीस आज संवसारांत कोश्टवता सोम्या. युक्रेन, रशिया दोनूय वाठारांनी मनीस कोश्टवता. पॅलेस्टीन, गाझा हांगासर आजून ती कोश्टवतात. सिरिया जुंय जुंय बॉम्ब उडयल्ले थंयसर आमची क्रिस्ती भावा भयणां कोश्टवतात. मणिपूर आमच्याच देशांत आसलेली एक राज, आमची क्रिस्ती भावा भयणां भिवून आसरो घेवन आसात. आमच्या ह्याच वाठारांनी जायतो लोक कोश्टवतात. मनशाचे कोश्ट गुडीक आपणेनूच हाडल्यात. मनशान हे कोश्ट आपणानूच आमंत्रण दिवन तांकां आपयल्यात जाय. आमचे नाडबुदी खातीर आमकां भोगोस सोम्या. सृश्टी पाड करूंक नाका थंयसर झाडां पेडां कातरून उडोवंक, दोंगर नाका आसतले आमी कातरूंक. मनशाची आस चड जाली. पर्यावरण हाचे दुर्दैवेन आमी सोम्या राखण करचे खातीर आमी ते निसणटणाक पावयला. कितली आमची भावा भयणां कोश्टवतात मनशाचे आशेक लागून. केन्ना म्हूण मनीस जागृत जातलो काय? केन्ना म्हूण आमी एकामेकाच्यो गरजो समजून घेतल्या? फकत आमकां ह्या संवसारांत आनीक चड बांदपाचें, आनीक गिरेस्तकाय पुंजावपाची, आनीक वस्तू चड आनी चड करपाच्यो, मौजा मारपाचे, हेंच आमचें ठिकाण जालां. काकूट आमची कोर सोम्या, कित्याक आमी आमची वाट विसरल्या. आमचेर तुजो आशिर्वादाचो हात काडूं नाका सोम्या. आमचेर तो आसूं दी. हे सकाळी फुडें आमी विनवती करून मागता, जायती आमची भावा भयणां अडचणेक सांपडल्यान तांचो आसरो तूं जा. एक्सिडेंटाक सांपडल्यान तांकां इलाज बरो मेळूं. घरदार ना, तांणी सायबा आसरो खंय तरी आपलो पेणे तांणी करूंक, आपले पेणे करूंक तांकां कोण तरी आदार दी.
आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक मनशान आपले गिन्यान उगडूंक तुजी बुजवण आमकां दी, तुजी जाणवाय आमकां दी सोम्य। मनशाक तुवें जाणवायेन भरलाय, पूण मनीस आज सगळें विसरत आसा। ही आमची निसंटणाची वाट सोडून एवढा तुजे लागीं आमी मागता। हो दीस परतून एकदां तूं आमकां दिताय। आयचे दिसाक बऱ्यो वस्तू आमी करून, बरीं उतरां आमी उलोवंक, दुसऱ्याचें बरें आमी चिंतूंक, वायट खबरो आमी सोडून दिवंक, वायट मांडण्यो आमी सोडून दिवंक, आमच्या पेल्या खातीर अदीक आमी बरें आसा तें करूंक वावरूंक आमकां शिकय सोमी। तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो सोम्या। जिणेक म्हज्या तुजे विणे सोम्या ना शांती ना बरवसो। हो बरवसो आमी सोदूं की तूंच आमचो आसरो, तूंच आमकां चलयताय, तूंच आमचो मार्गदर्शक, आमी समजूंक आमकां करपाक। तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो। जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो। तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो। जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो। जेजू तूं जीवो, अमृत जिविताचो दारो तूं म्याचो। सगळीं म्हणया जेजू तूं जीवो, अमृत जिविताचो दारो तूं म्याचो। Oh,
आमचे दिनवास व्हडल्या ताळ्यान सोम्याक आमी उबारुया. सोमी हांगा आसा, तो तुका आनी म्हाका रावता. सोमी हांगा आसा, तो तुका आनी म्हाका आयकूंक ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. व्हडल्यान ताका आमी दिनवासुया. Early this morning to be with you, to spend this moment silently in prayer with you. I bring my heart, broken as it is, to your feet, Lord. Make it whole with your love, with your mercy, and with your compassion. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. Like Bartimaeus, my friends, Jesus, suffering, have mercy on me. Tuka teko
तुझ्या हातान आमचो हात घालून आयचो दीस आमी सारूंक उदीक सायबा निसंटणाची वाट सोडून दिवंक तुवें दिल्लो मारूक तुज्या तत्वां प्रमाणे आमी चलूंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमी घोडी मनीस स्वार्थी जाल्या आमच्या वाद्याचे जाल्या पूण आयचे दिसा तरी उदीक दोयाळ मोवाड आमी जावंक आमी दुसऱ्या सगळें दोयाळाय दाखोवंक आमची अर्पण आमी करूंक आमकां मेळटा तो सोयीक तुजे मोहिमेक आमी सारूंक आमकां मेळटा त्यो गोरण्यो बऱ्यो आमी करूंक तुजो आशिर्वाद आमकां दी. आनी हेच आशिर्वादान तुजी पाटलावदारां कशी संवसारांत जळटे दिवे आमी जावंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी देवी घालुया. तुझ्या हातान म्हजो हात जेजू घालता तुका तेगो विश्वास जेजू दौरतावा तुझे बोली उस्तोग काढून सोडा तुझ्या Ci mi dato solo dunia
भुरग्यांक वाटाकोय तुझ्या राज्यांत मरून पावो दुनिया जिवितांतूं दुनिया आमकां भुरग्यांक वाटाकोय तुझ्या राज्यांत मरून पावो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो फ्रांसिस्को द सिल्वा हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या गाब्रियल आनी कार्मेलीन फेर्नांडीस हांच्या आत्मे पासत देवान तांकांय सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमची ही सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरया. किरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत, मणिपूर ह्या स्टेटाची शांती पासत, थंयसर कश्टवतात त्या लोकां पासत, तेच बरोबर आख्खो संवसारभर जावं युक्रेन, इज्रायल, पालेस्तीन आनी हेर दुसऱ्या भागांनी फ्रांस हांगासर जितली उत्सांबळाय चालू आसा ती सगळी देवान आपल्या हातान घेवंक देवाची शांती तांचेर सगल्यांचेर मागुया. आयज आमच्या मुर्मुगांवच्या वाठाराक एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फावो जाता आनी कुट्टाडे आयज ताचें इनॉग्रेशन जातलें. किरीत भाशेन मागुया आमच्या सगळ्या शेतकामत्यां पासत सगळो बरो फायदो काडून तांणी ह्या आमच्या वाठारान ह्या मुर्मुगांवच्या वाठारान शेतकामत करूंक आनी ह्या शेता भाटांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी किरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटच आमी किरीत भाशेन आज पाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासत मागुया. आमकां ह्या म्हयन्यांत अदीक आनी अदीक दुसऱ्यां पासत मागूंक आमी ह्या दिसांनी मणिपूरच्या ह्या स्टेटीन आमच्या बाबा भयणां कोश्टवतात तांचे खातीर आमी उगडास करतना आज जेजू शुभ वर्तमानान म्हणटा, म्हाका बोली नाका, दया जाय. दोयाड मोवाड काळजाची मनशां आमी जावं, उदार म्हणून आमी दुसऱ्यां सगळें दाखोवंक, आमच्यो कोरन्यो अदीक दोयाडाच्यो जावंक, आमच्या जिवितांत आमची उतरां आमच्यो कोरन्यो जेजू दाखयता ती वाट अदीक आमी दोयाळपणान चलूंक आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या पातकांची ह्या वेळार उगडास करून देवाचे बोगसोणे आमकां मागून घेवया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगल्या दुदतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळुकांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भगवत तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जियोशें कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली
कानान देसांत किर्यात आर्बा वो हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी आब्राम तिचें दूख करून रडलो. मोड्या सोशिल्लो उठून आब्राम हिटिताच्या पुतां कडेन उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मोदें हांवें तिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मोदें एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. हे उपरांत कानाच्या देसांत माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधीन निकी पिल्ली. आतां आब्राम वर्सांनी चेपोन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वां मदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्त्या मालाच्या कारबाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगडा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानाकार लोकाच्या दुवां मदली म्हज्या पुताक भायर विचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घोराण्याशी वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घोडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसा तावन तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्राहमान म्हणलें, पडे, म्हज्या पुताक तुवें केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुणटलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात तुवें परतून व्हरूं नाका. इजाक नेगिबांत जियेतालो. एकदां तो लहाय रोयाची बाय आसा थंय अरण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली न्हदर उबारली आनी उटां येतात तीं देखलीं. रिबेकान दोळे उबारून इजाकाक पडयलो. आपल्या उटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमाडान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रिबेकाक आपल्या तंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपल्या आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलोलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मितमीर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वाचें कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत? जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगळीं भागी. तुजे परचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दी. तुवें विचून काडलोल्यांचें सूख म्हाकाय भोगूं दी. तुजे परजेच्या संतोशान
म्हाकाय संतोश बरीत कर. तुज्या दायजाचे वडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. फुडकार. कश्टतल्यांनो तुमी बार व्हरतल्यांनो तुमी म्हजेशी येयात सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. Mateva pormoni Gesù Cristace शुभ वर्तमा. आनी थंयचो चलत वेताना जेसून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, मोशे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेसू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेसून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बली नाका, दया जाय. दुबावावीन सुगुण्यांक न्हय पूण उगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. बाबा भयणीनो, आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटच आयचें तें हांव पाप साहेबे भाशेन आमकां मागूंक लायता. मिसाचे बेटेचें जिवीत जिवचे खातीर कातोलीक भावा भयणी मिसाचे बेटेचो समारोप तांच्या काळजा लागीं दवरूंक मनीसपणाचें नातें भोव खोलायेन बदलूंक आनी देवा लागीं आनी आपल्या सगल्या भावा भयणी लागीं बेटेक उक्ती आसूंक आमी मागता. आनी भावा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां हेंच कितें सांगता की 2 दिसाक आमी मिसाची भेट करता आसतना जेसू आमकां आज मातेवाचे आपोणे आमकां दाखोड करता तेन्ना आपल्याक बोली नाका पूण दया जाय म्हूण उगडास करता. आनी आपूण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक, जांकां कोण लेखिना, जांकां कोण पळयना, जांचो कोण उगडास करिना, जांकां भायर आयल्यांत समाजाचे देगेर आसात, असल्या मनशाक आपूण आपणास अशी आपोवंक आयला म्हूण तो आमकां दाखोड करता. मातयेव भावा भयणीनो, देवाक 2 दिसाक आपल्या जिवितान ओंत्रेकतालो. ताचें काळीज जेजून वळखलें. जशें सामुएल जेसेच्या घरांत गेलो आनी ताणें ताच्या 7 पुतांक पळयले पूण ह्या 7 पुतां मदें देवान मागलोलो थंयसर ना म्हूण सामुएलान जेसेक सांगलें. जेन्ना दावीद ताचे सोशी हाडलो तेन्ना दाविदाचें काळीज सामुएलान पळयलें, कित्याक देवाक दाविदाचें काळीज मानवलें. ते भाशेन मातेवाचें काळीज आसलें. देवाक तो आवडेतालो, देवाक तो अंतरेकतालो आनी आपल्या काळजांतान देवाचो पाटलाव करूंक मेसियेसाक तो अंतरेकून अंतरेकतालो. जेन्ना जेसूक ताणें पळयलो
जेसून ताका मांडवीर बसून आसलो धूण वसुलार तो आसलो. सगळे लोक ताचे सवे धूण वसूल ते फारीक करूंक येताले, पूण ताका किकोन ते करताले कित्याक रोमकारांची सेवा तो करतालो. आमी भाव भयणीनो, जेन्ना कोणूय आमचे सवे लॉन्च मागता तेन्ना आमी त्या मनशाक गाडयोच घालता. आमी जायते फावटी तिडोक आमकां येता कित्याक लॉन्च दिवप ही बरी वस्त न्हय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमची कामां बेगीन करूंक आमी ह्या वायट वस्तूक लोबदोवन आमी आमची कामां बेगीन करून घेता. पूण आज जेसू आमकां म्हणटा, जाचें काळीज नितोड निर्मोड तो दर दिसाक आपली मिसाची भेट देवाक मानता तो शिकोता. आमच्या जिवितांत ओदीक मिसाचे भेटेन आमी येता तेन्ना देवाक मानता तसले मनीस आमी जावं. आमची बोली देवाक दिवंक न्हय, पूण थंयसर ओदीक कितलीं दोयाड मनशां आमी जाल्या. दोयाडायेन दुसऱ्या सवे आमची वागणूक कितली जाल्या हाचो उगडास करूंक ह्याच वेदी मुखार आमचें अर्पण आमी करता. भेटवणेच्या वेळार आमी म्हणटा, मोशे हात घे, मोशे पांय घे, सगळें तुका सायबा हांव हें अर्पिता आनी आवता. तर ह्या वेळार आमच्या जिवितांत कसलो प्रश्न आमचे आसा, आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा तें घडीक देव आमकां विचार करता. कसले मनीस आमी ह्या संवसारांत जाल्यात. ह्या दिसांनी आमी आमचेच वाठारांनी नदर मारुया. बुट्टी आयल्या, सर भोंवती आमची भावा भयणां कोश्टवतात. जायते कुडी ती भावा भयणां घरदार नासतलीं जाल्यात. कित्याक जायत? मनशाचो स्वार्थ. मनीस आपल्या स्वार्थान भरलेलो जाला. मनीस आपल्याचोच फायदो पळयता आनी जे कोण जबाबदारीचे मनीस आसात ते विसरले कशे तरेन पोरजेची आनी राजाची सेवा करची ती. हेंच कारण भाव भयणो, आमचे दुर्दैवेन जायते उद्रुश्ट आयलें. आमची सृश्टी आमी पाड करून सोडल्या. आमच्या वाठारांनी आमी भाव भयणो नाका आसलेले दुयेंसां, नाका आसलेली पिडा, नाका आसलेले वायट आमी ताका आमंत्रण दिलां. अशीच आमकां म्हणटा, तुमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन येतात तेन्ना कितें तुमी देवा लागीं मागतात? तुमचेंच बरेपण, तुमकांच गिरेस्तकाय, तुमकांच दादोसपण, तुमकांच शांती, वो तुज्या पेल्या खातीर तुमी मागतात? तुज्या पेल्याचें बरेपण तूं दिसपोटी वावरूंक सोदताय? तुजो ताळो तूं वाजताय? तुज्या पेल्या पासत दिसपोटी कसलोय ना कसलोय ल्हान तुज्या जिवितान वावर तूं करताय? तुज्याच सर भोंवती कसली दोयाळ वस्त तुवें केल्या तो आज आमकां विचार करता. मातेवा भाशेन आमी भावा भयणीनो ओगुणी जावं, न्हयच आमी सुगुण्यांक आपोवंक जेजू आयला, पूण ओगुण्यांक आपोवंक आयला म्हूण आपूण आज आमकां कोडीत करता. तो दोयाळ मोवाळ मनशां आमी जावं. आमच्या जिवितान हें सगळें देवान आमकां दिलां तें बरे तरेन वापरूंक आनी बरे मनीस आमी जावन दुसऱ्यांकूय बरी दोयाळ करणी आमी करूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक ह्याच मिसाचे भेटेन न्हय, बट दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया. गायक घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. Bapak mana gun-gun bailo Oh
मोशा भावा भयणी मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागत. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर काळयांनी सोदता जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगले रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारी चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्शिवोनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाड्यान आमी गायता. पवित्र 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 बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट पोरगोटुया तुज्या कुसा संसाराच्या सोडूंडार आमची बापा जेजूच्या मरणासान पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगले यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांणी सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज समखायूं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास समखांदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थायली पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां दी वादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांगुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जे खुशी पोरमां तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. ही देवाची शेडी वस्तो जेसू आमकां बोलयेचेर न्हय पूण दयाळाय वस्तूंचेर आमी ध्यान मन दवरूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. So
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराचे उपकार आठुय सगल्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पुरी सदांच तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सून याद अदीक दयाळ मोवाड जावं क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायम घेऊया R23 पेज नंबर 187 R23. Jesucia doctia moga petlolia doria curpecha monispo Thank you.